बैलांची झुंज पळय आसा हो विशय परतो चर्चेत आयला आनी कांय लोकांची अशी अपेक्षा आसा की खासदारान हातूंत कितें तरी करचें म्हणून आनी म्हजें नांव मी एका सभेत घेतलें होतें की शांताराम नायकान ह्या संबंदी आवाज उठोवचो म्हणून तर हांवें ठरयलां की एक खाजगी विधेयक ह्या विशयाचेर हांव राज्यसभेक हाडटलो. दुसरें एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावडेकर हाचे हांव भेट घेतलो आनी हो विशय तांचे मुखार मांडटलो. प्रश्न आसा की एट द सेम टायम म्हजें म्हणणें आसा हो इतलो विशय सिरियस आसा तातूंत इतली कॉम्प्लिकेशन्स आसा ताजेर सुप्रीम कोर्टाचो एक्झॉस्टीव जजमेंट आसा. क्रुएल्टी कशी जाता केन्ना जाता ती अशे वेळार गोंय सरकारान एक रिव्यू पिटिशन किंवा रीट पिटिशन घालून सुप्रीम कोर्टा कडेन मागपाक जाय की तुमचो आदलो निर्णय तुमी गोंया परतो तरी बदलचो. ह्या स्पोर्ट्सा संबंदी धिरयो म्हणून गोंयचे पळय स्पोर्ट्स आसा ताजे संबंदी तुमी बदलचो आनी त्या संबंदान गोंय सरकारान जे पळय धिरयो ऑर्गनायज करतात तांची बसका आपोवची तांचे कडल्यान एश्युरन्स घेवचें जाणून घेवचें तातूंत धिरयांक कितें जाता तें आनी एक गायडलायन स्वता तयार करचें. सुप्रीम कोर्टाक सांगचें की हो धिरयो पळयता हातूंत क्रुएल्टी कसलेच तरेची ना आनी त्या संबंदी आमी आश्वासन दितात म्हणून की तातूंत क्रुएल्टी आसची ना आनी कलेक्टराच्या गायडन्सा खातीर खासा गायडलायन्स सुप्रीम कोर्टान तयार करच्यो. ह्या गायडलायन्सा खातीर आमी ती हो स्पोर्ट्स हें करपाक सोदतात.